सत्तरीचो फामाद पिकनीक स्पॉट मोवाचो गुणो सद्याक बदनाम जाला तो थंय येवन मरपी टुरिस्टांक खातीर। हांगासर न्हावपाक म्हूण येवपी टुरिस्ट सोरोप येवन मस्ती करतात, उदकांत देंवतात आनी बुडोवन मरतात। एक तर ही न्हंय खोल, तिच्या उदकाचो अंदाज येवप कठीण, तातूंत सोरोप येवन उदकांत देंविल्ल्यान थंय सर्रास लोक बुडोवन मरतात। गेल्या शेनवारा मोवाच्या गुण्यार पिकनिकेक गेल्ले कडेन 27 वर्सांच्या संकेत शंकर सावंताक बुडोवन मरण आयिल्लें, तो पियेल्लो म्हूण थळावे सांगतात। आज शेनवारा परत मोवाचो गुणो स्पॉटा कडेन लागींच आशिल्ल्या कवाळ्यार हे स्पॉटार एक तरणाटो बुडलो। दुसऱ्याक वाटोवपाक यश आयला, ताका सद्याक जीएमसीत घाला। मयुरेश भट, प्रवीण गाडगे आनी गौरेश बर्वे हे 3 जाण फ्रेंड फोटोग्राफी करपाक म्हूण आयिल्ले। उपरांत ते न्हावपाक म्हूण उदकांत देंवले। न्हावपाक म्हूण न्हंयत देंविल्ले कडेन उदकाचो अंदाज येवंक नाशिल्ल्यान गौरेश बुडलो। गौरेश सांखळे कॉलेजींत BScच्या 3rd इयराक शिकतालो। तो तांच्या आवय बापायचो एकलोच पूत। दुसरो तरणाटो प्रवीण गाडगीळ सिरियस आसा, ताका जीएमसीत घाला। तिसरो तरणाटो साल्वार जालो, तिगूय रावपी सांखळेचे। आम्ही 3 जण गेले तिथे, गेलो आम्ही उतरलो पाण्यात। पाणी ठीकठाक होतं ते सुरुवातीला बघायला गेलो तेव्हा। त्याला मी सांगितलं की बाबा एवढं पाणी आहे, ह्याच्या पुढे जाऊ नका, ह्याच्या पुढे गेला तर कदाचित बुडू शकतं। पण मी पोहत बाजूला गेलो, माझं पण लक्ष नव्हतं। आणि तेवढ्यात तो पोहत पोहत त्या सेफ झोनच्या बाहेर गेला। सेफ झोनच्या बाहेर गेला तर मी त्याला सांगितलं की बाबा आत ये, पण तो तेवढा येऊ शकला नाही। सो मी तर वाचवायला गेलो, आतमध्ये वाचवायला गेलो। प्रवीण पण त्याला वाचवायला गेला, पण प्रॉब्लेम असा आला की मी वाचवता प्रवीणाला मी वाचवलं। म्हणजे तितक्यात मी आरडाओरड केला, ते बाकीचे आले, मी उडी मारली स्वतः, प्रवीणाला वाचवलं। पण प्रॉब्लेम असा झाला की मला गौरीश कुठेच दिसत नव्हता। प्रवीण मला दिसत होता, तर मी त्याला वाचवू शकलो, कुठेच दिसत नाही झालं। त्यामुळे त्यानंतर 5-10 मिनिटांनी बाकीचे लोकल्स आले, लाईफगार्ड होता तिथे, तो आला आणि त्याला वरती काढलं। पण तो ऑलरेडी खूप टाईम झाला होता, त्यामुळे आम्ही पंपिंग केलं, माउथ टू माउथ ब्रिथिंग द्यायचा पण प्रयत्न केला, पोटातलं पाणी काढायचा प्रयत्न केला। पाणी निघालं, पण पल्स काय घेत नव्हतं। गांवांत येवन बुडटात ताका लागून गांवचें नांव बदनाम जाता। सरकारान मोवाचो गुणो स्पॉटार गेट घालून न्हावपाक येवप्यांक बंदी घालची म्हूण गांवचे लोक मागतात। आम्ही पेवंक जाणा, तुम्ही आमकां सांगपी कोण? आमी पेवता अशें म्हणटा ते, अशें म्हणटा ते। आमी पेवंक जाणा, तुम्ही आमकां सांगचेली गरज ना, आमी पेवंक जाणा अशें म्हणून सांगता। आनी मागीर ते उडक्यो मारल्यो काय ते डायरेक्ट गेले। पण आमच्या गांवच्या लोकांक खबर आसता न्हू बाबा खंय कोण आसा, खंय गेल्यार खंय बुडटले, हे लोकांक खबर आसा न्हू आमच्या, म्हणून ते भुरगे आमच्या सांगता, पूण ते आयकून घेयना। तेका मागीर आमचे म्हणून मागीर लोक कितें करतले म्हणून आमची इतकें आसा, हांगा एक गेट घालपाची आनी त्या भुरग्यांक, आमच्या गांवच्या भुरग्यां आतां बुडेली आसा काय ना, तांकां हांगा मोवाच्या गुण्यार ठेवपाचें आनी हो कवळ्यार ठेवपाचें। पयर एकटो मेलो मोवाच्या गुण्यार, आयज हो मेलो आतां कवाळ्यार। हे बघ, ते हाडले 3 दिसांचे कितके गॅप गेला भितर अशा। आणि तुम्ही आता गाववाले कितें करतले सगळे मेळून कितें तुम्ही? ना, आमी गांववाल्यांनी आमी केलें सगळें। पंचायतीक आमी एप्लिकेशन दिलें, मामलेदाराक आमी एप्लिकेशन दिलें, सगळ्यो गोश्टी केल्या उपरांत पुलिशेक आमी दिल्लें। तें सगळें केल्या नंतर तेंच्यांनी एक म्हाका दिसता 1-2 म्हयने काय तरी 1-2 हांगा पुलीस दवरले। मागीर परत कांय ना, आसलें तशें 1-2 म्हयने आसले पुलीस हांगा, 1-2 पुलीस आसले, पण मागीर कोण ना, तितकेच। मागीर आतां ही अशी घटना घडल्या नंतर परत तेजेर हें जातलें, विशय जातलो, 1-2 दीस चर्चा जातली, मागीर परत कांय ना, आसलें तशें। गेल्या शेनवारा सोनाळ मोवाच्या गुण्यार पिकनिकेक गेल्ले कडेन 27 वर्सांच्या कुणय मानस वाड्यावेल्या संकेत शंकर सावंताक बुडोवन मरण आयिल्लें। आज दुसरे शेनवारा कॉलेजीच्या भुरग्याक बुडोवन मरण आयलें। लोक सांगता पुलीस, पंचायत, मामलेदार सगळ्यांक निवेदनां दिवन जाली, मात ते स्पॉटार कांयच उपाय योजना नात। आतां लोक थंय गेटूच घालची म्हूण मागतात। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।